2014, Cranford Community College grounds. And we are all gathered here, all the Goans, for the annual Goan festival at Hounslow at the Cranford Community College grounds. As usual, the Mass is in progress now, and after the Holy Mass is over, the event will begin with variety of programs, and as it progresses, we'll be bringing to you the programs, the events, what goes on here. And we can see here all the stalls that are being put up, and once the stalls are put up, then once the Mass is over, the place will get crowded, and the event actually begins at 12 after the Mass, and then the people will be coming in, and they will be coming in large and by and from close by, from out of England, from out of London, and we will see them all together after some time. So as this program progresses, I'll be bringing to you more of it. We are going to bring to you more of it, and we will see how things go on here. So stay tuned, watch. Oh, then what's he standing? It's a film. He's standing. Oh yeah, it's not film. No, it's Is it a film or picture? picture. Yeah, film or picture. Nesoy आता. दूसरे गानों देखा था. Good morning, dear friends, and a warm welcome to all of you to partake in this celebration. Before we start this Mass, I would like to welcome Father Tony Fernandez, Father Peter Dicama, and Father
Ma'am, what do you think about this Goan festival today? Goan festival is brilliant. We have been associating with 3 years with the event. We are very happy. We sponsor the artists who come in from India, Goa. And You've been sponsoring it even last year. I think you all sponsored. last 3 This years, year again. Past 3 years. It's nice to travel by Air India. Wonderful. That's great to know. I have a lot of experience in that. I've been flying frequently. I am a frequent flyer of Air India. I love it. That's great. And now we have joined Star Alliance. So you have the world at your disposal for travel with your miles. Thank you very much, madam. Hope to see you next year again here. Yes, sure. Thank you. Thanks. Enjoy. Corun viduas cotele tu fudarato. Kalwar porot tu chorong porot kandar tu jagyun mololo kuri. Forget our faith, God, and the real treasure of Jesus. So on this day, we raise our prayer. What do you have here? Every Goan, This is to do with health and nutrition products. every problem Yeah, go on. we face at times, every joy. Carry on, go on. Sorry, for health and nutrition products to do with your well-being, anything to do with skin problems, One faith, your health problems, with your joints and aches, etc. It also offers a business opportunity for people who are looking to start a home run business. That's what the main thing that you've got to look at. And we're today doing a discounted range of gentlemen's perfumes, etc. For a gentlemen's pack, we do something for women for a summer pack. We're doing something just for like your household goods, for example. You can do something to do with washing, your general household utensils, basically. Where are you coming from? We are from England. Yeah, okay. And, Which part of England do you come from? we just live here in Bedfont. Okay. Yeah, so it's not so very far. And you're originally from? I'm from Kenya, and Alright. my parents are from Goa, which is in from Benauli. My father came from Benauli. So you still follow the Goan tradition? You have not given up your Goan Not yet. food? Not yet. Do you speak Konkani? I do speak Konkani, yes. But I mainly used to speak it with my mum, but who sadly passed away बरें last दिसलें year. आयकून कोंकणी जाणा म्हूण Oh, I am Zana. एकदम बरें दिसलें हांव पयलोच तुजे लागीं कोंकणीनूच विचारपाचो एनी हांव थोड्यो वस्तू कोंकणीन तुका एक्सप्लेन जावच्यो नासल्यो जावं ना. काय नजो तुजें नांव कितें Jude. Jude. Jude Rato. ओके थँक यू वेरी मच Okay, thank you.
today? Because we never saw hygiene earlier coming here. Every year we come. Oh, you do come? Definitely. Yeah, we need to make sure basically the customer have safe food to eat. Yeah. Yeah. And We make sure that the insurance, health and safety of the event, basically for those who are catering for Goan, is being complied with. Food safety, make sure there is no any kind of food poisoning, or in case of any non-compliance issues, we need to raise up the bar. So we always make sure everything is within the limit here. So we're concerned about temperatures today because obviously the climate is quite, season is quite it's summer, so we're concerned about, food storage, in particular high-risk food. We're concerned about, obviously them raising it off the ground because, of the chances of pests and stuff accessing the food. And obviously we want to make sure that best practices are in place in terms of hand practices and so forth. thank you very much for this. As we can see, the security is all over here. Everything is in place. You can see plenty of security for the parking, for the car parks and everything. So even the cars are safe. So there shouldn't be any untoward incident or anything. A bit sort of disappointment that compared to last year, this year we have very, very less stalls. And at the moment, I think there are just 13 or also 15 of them, nothing more. But as we go on getting more, we'll be covering up. We are just waiting to see if people are coming. But at the moment, that's it. The stalls are very less. Rest, otherwise, the arrangement is fantastic and fabulous. It has been well worked out by the Goan Association. सांगणे मोचेतून दोरी नाही कानार तुझी जीत करून दुवे गोरचे बाहेर पिढ्यार कोतेले पोर जोडीत फुडार Burgotto bekar luri gunda ollolo for कितले ताचे वाईट सांगल्या हांव ताचेर घालची ना विसर निजमुक्ताचो केला तोच म्हज्या काळजाचो तुमचे दीस कालवार परवत तुवें चोडोंक पडोत कांदार तुज्या घेवन मोडलोलो कुरीस मोगाक लागोन देडी ताचे पासो तोयारां करूंक घेतोय साक्रिफीस जेवण नासल्यार दीस काडटेली विवोन तो पेजेचो नीस दिसोन तुका रस्तो विचून काडटाय कांट्याचो कशें करून विद्वास कोतेलें तूं फुडाराचो कित्याक तूं करूंक चिंताय शेवट आमच्या मोगाचो तो पयलो मोग म्हजो सांगात हांव सोडची ना ताचो
समजायता सांगून सांगून तुका जालो बेजार खंयच्या चावय बापायक नाका दुवे पिड्यार जालो लोक भुरग्याचो फुडार सांगणे तुजें तेडी मानून घेता मेवलो म्हाका तुज्या उतराचो सुमार आयच्यान हांव वाट्टाची सोडटा हें सांगता हांव सोबे माझा उतरां तुजी आयकोन एकदम खोशी जालो India, a Star Alliance partner. So please, ladies and gentlemen, enjoy the rest of the afternoon today while we get set ready for the next part of the afternoon. So bear with us for 10 minutes before we start the next part of the program, and I'll speak to you soon. निर्णय तुझो बोलून राखले या देडीचे नाव रितीन म्हाका वाडोयले दिवन बरें दुखासा सदांच मोतीन दोतेली शिकोयला पळयतेली जावं काजार जावचें नागे नासतना गोरजाचें बेजाव काजार जावचें नुयगे नासतना गोरजाचें बेजाव Francis Bob, येवपाक तुका न्यूज गोंयकाराचेर आमचोय तुका लुईजा किचनाचो जाल्यार गेल्या वर्सा आमी तुमकां तुज्या फुड्यान येयलेले आनी आतां हे फावटी आयल्यात आतां म्हाका दिसता गेल्या वर्सा परस हे फावटी जायते वेगळें दिश्टी पडटा तुका आतां कशें कितें दिसता ह्या वर्साचें ह्या वर्सा म्हाका दिसता बरें दिसता पूण एक मातशें आयट कशें दिसता कित्याक वर्सा कोण 30 इस्टॉलां पुणें आसतालीं गा हे फावटी फकत 14 इस्टॉलां आहाय फूड इस्टॉलां हें कित्याक लागून जालें हे अजून अशें हांवें भायर ताण आयकलो कोणें तरी आमच्या गोंयकारांनी कंप्लेन केलें म्हणून आपली तक्रार केली हाचे लागीं कोण ते हायजिना लागीं आनी तांची कितें रेस्ट्रिक्शन आनी कायदे नवे लॉज आयल्यान कितें त्या पासत लोकांक घालूंक ना म्हणजे होरी खबर फोरी कित्याक हॉस्लो कौन्सिलान आमकां लेटर धाडलें आनी हे भाशेन विचारलें तेणी तुमकोडे फूड एंड हायजिनाची सर्टिफिकेट आहा जाल्यार हे स्टॉल उबें करपाक जाता म्हणून तुमच्यान पूण एका दिसाक फूड एंड हायजिनाची सर्टिफिकेट गरज ना दीस इज द फॅमिली बिजनेस ते एका दिसाक हें करपाक जाता अरे रेस्टॉरंट ओपन करता तेंका फूड एंड हायजिनाची सर्टिफिकेट जाय पूण हें आमचें गोंयचें जेवण आमी रांदता ते भाशेन फूड एंड हायजिनाची गरज ना कित्याक आमी गोंयकार हे गोंयकार अशें करता जाल्यार आनी दुसरें मागीर कितें करतले हें कंप्लेन केलां देखून फूड एंड हायजिनाचें तेणें सर्टिफिकेट हें केलें बंद केलें स्टॉलां उणी जालीं स्टॉलां देखून उणी जालें कित्याक सगळ्यांक कोणा आसना हांव तेच म्हणटा आमी सगळे आमी कुजनेर न्हू आमी गोंयकार चिंतिना एक दीस आमच्यांनी एकामेकाच्या सांगाताक सारूंक जायना एकवटान आनी मोगान जो तर हो दीस आमी तर एकामेकाच्या मोगान एकवटान सारीत जाल्यार काय बरें दिसतलें सगळ्या गोंयकार आयल्यात भायर न्हू ते सुवातेर ताण आयल्यात इंग्लंडा भायर ताण आयल्यात तशेंच इंग्लंडान स्विंडन आनी म्हणून आसतना गोंयकार बोल्ले हांगा तर हे भाशेन आमी करून कितें फायदो जायतो आनी त्या प्रमाणे स्टॉलां उणी कशें दिसल्यान न्हू हय फायदो जावपाची गरज ना कितें आसता थोड्यांचे मोतीन आसता कितें हांवें जाय तें हाडलां म्हाज्यान जालेलें काबार जाय दुसऱ्याचें जाय नाका काबार दुसरो तिका चुरोवन दी अशी खबर तेंची देखून ह्या दिसाक तें चिंतूंक नाका कित्याक आमी सगळे गोंयकार एकठांय रावपाक जाय न्हू मागीर एक मोनान आयज 15 वर्सां जालीं रेस्टिंग हें करता किचन हें करता कॉरिडॉर्सान कॉमर्स केलेलें हांवें केन्ना हांवें अशें पळोवंक ना हें फर्स्ट टायम पळयलां हिका सर कित्याक केलां तें म्हाका कांयच सुद्दां खबर ना पूण आयकलां ते भाशेन फूड एंड हायजीन सांगता तुमच्या वयर कंप्लेन केला म्हणून आतां म्हाका एक सांग तुका आतां जायते हाडलाय तें तुजे खबर लोक बरोच हांगासर हय तर हांव म्हणटा कितें आतां हे फुडल्या वर्सा हो प्लॅन आहा जो परतून हे सगळें येवपाचो हांगा काय ना पूण म्हाका एकूच अशें दिसता हें गोवा असोसिएशनान एका दिसाक घालता म्हणून हे हॉस्लो कौन्सिलीक फूड एंड हायजीन ऑफिसराक तेणें सांगपाक जाय बाबा की हांव एक दीस घालता
तेन्ना फॅमिली असं जेवण घरात रांदता ते भाशेन आमी काय येवन जेयता तुम्ही तेव्हा हे विचारना काय म्हणून ना सर्टिफिकेट विचारना काय हेल्थ अँड सेफ्टीची फूड अँड हायजिनाची एक सर्टिफिकेट कित्याची विचारनाका हे ताणी सगळें करूंक घातलें अशें दिसना तुका पयलेच अरेंजमेंट करूंक नाका आसलो ते पयलेंच अरेंजमेंट करपाक ताणी हें करूंक ना न्हू हेणी वखदार सांगलो आमकां ते हें केलां तांकां लेटर पावूंक नासलें तर आतां हांव कोण नोको तुका लास्ट मिनटाक ताणी सांगलां आमकां फूड अँड हायजिनाची सर्टिफिकेट हाड कित्याक आतां हांव एक शेफ कोणें हा दुसऱ्या कोण आसूंक जाय न्हू देखून ती इन्स्टॉलां येवं ना ह्यो पावटी त्या पासत इन्स्टॉलां उणी आहा तर वय देखून ह्यो पावटी इन्स्टॉलां उणी आहाय पूण हें कोणें काम केलां तें सारकें एक रॉंग कशें केलां कित्याक कोणें चाडी केल्या म्हणटाय तूं चाडी केल्या म्हणजे हे भाशेन करप न्हू कायद्या प्रमाणे हे भाशेन करूंकूच जायना तेज्यान कित्याक गोंयकार न्हू भायल्यान कोणाक घालूंक ना हें गोंयकार घालता गोंयकारांचे तुमी कुड्डा कोणाक करता कसलो फायदो आहा आमकां हांव तेंच म्हणटा आमी गोंयकार हांगाच पावन सकयल पडटा एकामेकाचेर आमी फातर घालतात जालें न्हू बारीक तूं पयशे नदर मारून जाल्यार हे केरळकार जावं मद्रासी तेन्ना तेका नाका सोडी दुस्मान पासून जाल्यार हात दिवन वयर काडटात हें सारकें तुजें आपली दुस्मान काम काडीत आमी म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी तेंच करूंक जाय आमची दुस्मान काय आमचे भितर आमी सॉल्व करून घेवंक जाय आनी एकामेकाचेर असल्या पब्लीक उक्त्या फंक्शनाक एकामेकाचेर केन्नाच फातर घालचो ना आनी एकामेकाक फोंडान घालचें न्हू आयज काय बरें दिसता सगळे गोंयकार एकठांय हांगा पळोवंक बरें दिसता सोबीत दिसता पूण ही उतरां आयकून काळजाक दूख भोगता आनी कितें तुका सांगूंक जाय गोंयकारांक म्हाका सांगपाचें वरस काय गोवा असोसिएशनान एकूच काम करपाचें हे पळय की इश्टोलां सुबेज पोत्ती येतली जाल्यार हे भाशेन करपाक जाय तेणें फकत एक कॉन्सली कडेन एका दिसाक मागपाचें परमिशन हें जेवण आमी एकूच दिसाक लायता तेन्ना ते भाशेन स्वतान हें करूं नाका म्हणून हे तुजें मागणी हे तुमी फुडें घालूंक जाय तांकां फुडें घालूंक जाय एका दिसाक न्हू ते एका दिसाक फॅमिली घरान आपणाचें रांदता इल्लें जेवण घेवन येता हें करपाक न्हू तुमकां हांगा येवच्या दी स्विडन ह्या असोसिएशनान कांय सांगूंक नासलें हें आमकां सांगलेलें तेणें असोसिएशनान आमकां सांगलेलें फूड अँड हायजिनाचें तुमकां हें जाय म्हणून पूण ते दीस म्हाका तेणी लास्ट लेटर धाडटा तेन्ना सांगलो म्हाका तेणी तें सर्टिफिकेट हाडपाक जाय आनी सगळें हाडपाक तें ओके हांव म्हणटा कितें ती वस्तू हाडपाक जाय सर्टिफिकेट बा कोण करतलो वखदार वचून न्हू तें आहा न्हू गरजेचें तेन्ना मातशें तेणी सांगूंक जाय तेन्ना सर्टिफिकेट हाडनाका हय तुमी सर्टिफिकेट हाडनाका पूण जेवण तुमचें बरे भशेन दवराय ऊन गरम करून दिया लोकांक सपोज लोकांक सांगलें तुमकां हें जेवण गरम ना ओके नो प्रॉब्लेम आमी 2 मिनीट मागून तें जेवण गरम करून दिवंक जाता परतें हे भाशेन मागूंक जाता कित्याक हें कंट्रोल करपाक इज नॉट इजी इतलें जेवण रांदताय हिका ना कोल्ड रूम आसता हें आसता चेरुसाई तुवें घरा केलें काय ही चेरुसाई ह्यो पावटी म्हळ्यार सारकी ओरिजिनल युकेची आतां वर्सा कोण कोण हांव गोंयांसान हाडटालो पूण हे पावटी म्हाका गोवा फूड असोसिएशनान लेटर धाडलेलें आउट ऑफ युकेची हुंची आनी तुमी हाडून हिका विकपाक एलावड ना म्हणून ही आयज हांवें हिगाच केलें आनी हाडलें व्हरून आतां ही हांव तें टेस्ट करून पळोवपाक जाता तुका गोंयचे भाशेन लागता ओ युकेचे भाशेन लागता ती जितें हां रे तूं जितें हांव जाता कांय जायना दिसतालें म्हाका गोंयचे म्हणून तें घातालें म्हणटा जाता हांव येता ना खरेंच रुचीक बरी जालें चेरुसा दे आर व्हेरी टेस्टी एंड व्हेरी नायस एंड रियली इट्स सो फायन आय एप्रिशिएट एकदम बरी आहा थँक्यू तुका देव बरें करूं आनी तुजें बिजनस आतां बरें चलता देवाचे कृपेन तें बांगडे जाय तें पयलीं आमी सगळे शाकोतेचो वास पोरबोल सगळ्याक पडलेलो आहा सगळें तें आयज रांदलें आसता सगळें आयजूच रांदचें पडलें कित्याक कांयच करूंक मेळना जालें कित्याक तेणी पयलेंच ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार आनी कितें करपाक जाता ना देव बरें करून जाता तुका थँक्यू Hi, good afternoon to you. Thank you. What's your name, please, sir? Vincent. Vincent. And yours, ma'am? Wendy. So we have with us Mr. Vincent and Mrs. Wendy here. They have come all the way from where are you? Well, we live Hayden. So, Hayden for this Goan festival and to take part, to be among us, among the Goans, and to have some fun and nice time to pass the time here. So, what do you think about the Goan festival? Well, we love it. This is our 3rd time here now. And we came last year, and last year it was a bit blustery. Okay. So this year we've been lucky with the weather. We just had a lovely plate of Goan food. Okay. Since we came here, we walked around, a lot of choices, and we chose Louisa's behind. We had a plate of Goan food, which is delicious. Yeah.
lovely. Yeah, the atmosphere. What was it that you liked most within the Goan food? The Goan food, oh, that was all nice. The chicken was lovely, the rice was lovely, the spices. We have a specialty, the Goan. I think the little bits of pork, we had them last try year. them out. We will do. That's the very specialty of the Goan food. We see they've all sell it. They all sell it. They are all hanging. You can see it's mouth-watering, really. I ate one raw. Did you? Yeah. And overall, what do you think of the Goan community in UK, sir? Fantastic. Actually, so well, our daughter is going out with an English-born Goan person. His parents, Francis and Jenny, we're very, very good friends with. They'll be along soon. So we're looking forward to seeing them. It's very nice to hear that you all are coming every year here, and I hope you will be coming in the future as well. We will do, yeah. That's very wonderful, because we like to see you all to be part of you. What do you think? Are the Goans a part of you, or are they becoming a part of your culture, or no? That's right, yes. What you think? Well, I mean, I'll happily go wherever where I feel welcome. And without a doubt, the Goan Festival is a place where you feel welcome. I've been to Goa, sir. Never been to Goa. Our daughter went to Goa last year. How did she like it? She loved it. She travelled with her boyfriend from the south, I think, to the north of Goa. They did a couple of days in India as well. I'm sure if she was to go there 10 years before, she would have wouldn't have come back. Oh really? Yeah. It wasn't as good before. Because just as when the Portuguese left, it was as beautiful as England. Okay. And it was marvelous. Now recently there's a mix-up of things, and things have gone out of way more. That's a Indians shame. have come down. Their culture is different. Our culture is different. We are more Western. We are more Portuguese. Yeah. So, and we have more, cleanliness and all those things. You know what I mean? Yes, I do. Whereas Yeah. that doesn't come from the other part of India. So I understand. She noticed that when Goa she has become travelled. red now. What was green Goa has become red Goa. Yeah. I'm sure still she'll like it. Yeah. Because the villages are still pristine and they are preserved as they are. Because in villages they don't allow anybody else to come in. Where are you based? Where is your? I'm based in Swindon. In Swindon. Oh really? So you've travelled down from Swindon. Swindon. So I do the coverage of all this festival. Just on 12th of this month we had a coverage of Goan festival in Swindon. Oh okay. I've done that as well, and it will be appearing tomorrow in my website, News Goenkar, which is through Goan. So are we able to access Yes. on the internet or something? Yes, of course. If you give me your email ID, I'll send a link to you, and you'll get all the things. Oh, fantastic! Yes. It's very nice, wonderful talking to you, good. Mr. Vincent and Mrs. Wendy. We're married. I hope to see you all next year. We will I'll be here. interviewing you again with different questions than now. Definitely. All of a sudden. Thank you very, very much. No problem. Really enjoyed it. Thank you. This is the first group that came from Swindon on the first bus, and these were the very people who booked the seats. The first 10 people who booked the tickets for the first bus got 10 free tickets for the coming next year's 2015 Goan Festival here in Hounslow. The entry fee will be free and the bus will be free for them. So these 10 people have been awarded, and one of them we are talking to right now. What's your good name? Kelly. We are talking to Kelly, who came in with the first bus. She was the first one to get a ticket, and the rest of the crew here. This is the whole group that got that came by the first bus, and they got the tickets free. So tell me, Kelly, what do you feel about? How do you feel now? I feel very great. So you're all set for the next year today itself? Yeah, of course, yeah. And what makes you come here all the way from Swindon? Because
I'm a Goan, so I love to be like see all the Goan people and be with them and Goan food and everything. Like feel right now, I feel like sun is there, everything. I feel like I can go out. आता तुम्ही फुलडावर साहेब फ्री में होली नो आणि what do you think of this Cedric and his what the work he is doing to get the people here and all? Yeah, that's really good. Like good get together, and I've seen like I think even I wore a t-shirt and made an ad on Facebook. Should have been wearing one then in that case. I would have wearing one. Like so he's doing very good progress to be honest. And best of luck for him for future. Like more people can come in here. I think this is a good facility, right? For 13 pounds, you I know come it's really get good. the entry fee free, Yeah, I know. plus the pass. Yeah. Comparatively, it is very cheap. I think it's just like just a simple thing like we spend 10-15 pounds easily. So it's just like nothing at all. Yeah, It's almost as good as free, you can say. Exactly. That's really good. I appreciate it as well. मागीर तुमकां आतां खुशी जाल्या तुमी काय ना फुडल्या वर्साची बरी Oh yeah, very much. चड खुशी जाल्या. तुमच्या ग्रुपान 9 जाण Yeah, so it's really good. No sound. आहा लागीं कोण आहा ती दाखोवपाक तांकां येता जाल्यार तांकां सगळ्यांक घेवंक जाता म्हणून आनी कोण आसा जाल्यार ओके आता ओवरऑल तुका कशें लागलां हें फेस्टिवल It's a beautiful place. बरें दिसता बरें दिसोंकूच जाय न्हू ताका लागून गोंयकार एकठांय जाता ते त्या पासत सो वॉट डू यू थिंक ऑफ द गोवन फेस्टिवल इन Swindon and here you were there or no Yeah, I was there in Swindon as well. but I missed you on the video clip that's why I remember last year I met both of you as you all came in hello this time no hello nothing so Kelly is the one who got one of the tickets free for the 2015 festival, which is next year. So it's all a preparation well in advance. And the person behind this, who gave all these tickets is Cedric Fernandez of CP Travels, based in Swindon. So remember, it's CP Travels, based in Swindon, and the proprietor is Cedric Fernandez, who has come with this group. And these are the very people who came in the first group. So I think we should promote and come all together, more and more people like this, so that the festival gets a huge boost. And I would like to thank Kelly for giving me and all those who stood here. And I hope you will have to do कित्याक हो गोंयचो मोग आनी हो गोंयचो एक सदांच उरोंक जाय आनी आमी सगळे गोंयकारांक पावन हे आमचें फंक्शन हो कार्यक्रम जाता तो सोंपोवंक जाय देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक तुमी चितूंक पडटले थोडे अशें म्हणटले कितें सांगता वो तारी म्हाका मेवता तेन्ना वेळ काबार करून तियार खेळ करीत वयताय मोरी गोंयचो तो धरून जावं सगळ्या धर्माक मानता हांव कोरी ना मोस्कोरी तुमकां येवंक जाय तर कळोन म्हणटा आमच्या बापा एक नोमान मोरी आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझ्या आयज गोंयकारांक जायतेच बोल्ल्या पूण आयज हांव असल्या गोंयकारांक सांगता खूब आसा जाचें नांव सगोट जाणा आसतलें आनी ताचे परस ताचो बापूय वो ताचो पाय ही जावन आसलो एक व्हड तियात्रीस आनी कॉन्सेप्शन नेल्सन एन्थनी ह्या त्रायोचो म्हत्व कामो नेल्सन सगळ्यात फामाद ताच्या पायन नेल्सनान पयलेच फावटी स्टेजी जाल्ली रिवॉल्विंग स्टेज आनी स्लायडींग स्टेज जे हांव जेन्ना ल्हान भुरगो आसलो सुमार 8 वा 10 वर्सांचो हांवें ते पळयल्या दोनूय तियात्र पळयल्या रोटेटींग स्टेज आनी स्लायडींग स्टेज हे पयले फावटी स्टेजीर दाखयलेलें ते ताचे पायन आनी हो जावन आसा टॉमी ताचो चेडो आयज आमचो कामगार आसा आनी हांव ताका
तोय 3 किंग्साचो ट्रायोचो एक मेंबर वो वांगडी वो आमचो कलाकार आनी पालकार तो बरोच गाजलोलो आमी जायते ताचे पळयल्यात कमी आयज येवकार तुका न्यूज गोंयकाराचेर म्हजी न्यूज गोंयकार ही वेबसायट चलता तुमी आयकोन जाणा आसतले आनी आमी कोणाक सोडिना आनी कालूच हांवें एक आर्टिकल घालां हाचेर डेप्युटी सीएमाचेर ते सगोट आयज म्हाका त्या आर्टिकलाक लागून तारना लोक पयशे प्रश्न विचारीत आसा पूण सगळें सोडून आयज तूं आमचे न्यूज गोंयकाराचेर ही मुलाखत दिता म्हण इतली खुशालकाय भोगलीची वाग कित्याक तुज्या पांयचे तियात्र पळोवपाक हांव भुरगोसान धांवतालो आनी तेच बरें तुजेय कांय तियात्र पळयले हांवें आनी त्या बरें तुका एक जाता तूं आतां कितलो टायम जालो तुका हांगासर आतां मिनिमम देव बरें करूं तूं म्हाका इंटरव्यू घेता म्हणून सद्याक हांव 2004 लंडनाक गेल्लो आनी मागीर 6 वर्सां रावलो मागीर 2010 हांव गेलो गोंयांत आनी 3 वर्सां येवंक ना हांव लास्ट 2013 वर्सभर जालें हांव परत हांगा येयलें तुका हें कशें लागलें गुवाहाटी जाता तो पयलें ताचेर जाता गुवाहाटीचेर हें आतां फांक्शन आमचो कार्यक्रम चलता हांगा तो कसो कितें तुका कसो लागलो एकदम बरें 2004 पयलो हांव येयलो तेन्ना अरेंजमेंट तितलो नासलो तेजे उपरांत 1-2 दीन पाट हांव येयला आतां हिंगा हे रेन्यूचेर करून एकदम बरें जायते अरेंजमेंट बरो सेक्युरिटी बरी आसा एकदम बरें स्टेज सेटींग बरें सावंड सिस्टम जायते इम्प्रूव जाल्ले आसा आतां फुडें वेतलो म्हणल्यार तुजो तुवें तियात्रिस्ट म्हणटा तुका सांगना तुका पालक म्हटल्यार फकाणां जाले आसतलीं ती कांयच न्हू करून आमचे परस सुबेज तुमी पालकार आहात तुमकां आतां आमी बारीक पळयता गोंयां पळय गोंयान कितें चलता तें कशें लागलां तुका आयचो दीस हो विचारपाचो म्हूण तुका हांव विचारता भोव करून म्हाका उगड आसा तुज्या पांयच्या तेंपा वयले तियात्रिस्ट कोण पॉलिटिशनांक राजकारभाऱ्यांक ते कोण पयस जाल्ले आतां जे तियात्रिस्ट गोंया पयस जाल्यार नाका जाल्ले आयज ताजे आयज परवा ताजे तुका तें गोंयांत चलता तें कितें दिसता पळय आतां खंयचे आतां ही BJP येयल्या आमच्या धर्माक लागून आनी कितें प्रॉब्लेम जाता कशें लागता तुका आतां गोंया फुडें कशें कितें जातलें दिसता गोंयकार तर उणें दिश्टी पडटा हय ना खरें म्हणल्यार म्हजें हेजेर चड उलोवंक जायना कित्याक हांव गोंया कितें चलता म्हणून जाल्यार लोक पयलो म्हणटालो तूं लंडनाक रावता आनी गोंयचें कितें चलयता रे लंडन सोड आनी यो म्हणून हांव जायतो जाण म्हाकाय म्हणटा हांगा रावन कितें कोत्ता काय हांव जेन्ना आसलो आनी तुवें म्हणला ते भाशेन म्हज्या पांयच्या तेंपार केन्ना तेणी 1 रुपया पॉलिटिशियन्सांक घेवना कोण सगल्यांक ताणी तासून काबार केले काबार ते भाशेन हांवूय व्हडपणान सांगता हांवें जायतीं घाटां म्हणलें आजुनूय म्हणटा हांवें केन्ना कोणाचे पॉलिटिशियन्सांक देर आजून पांव धरना आतां ते तियात्रिस्ट आयज एका कांतरां म्हणटा फाल्यां तेजे अगेन्स्ट म्हणटा सगळे पयशे घेता 90% ऑफ द तियात्रिस्ट आनी पॉलिटिशियन्सांक पयशे आयले विसिडींग हेका तेका हांव अजून कांतरां म्हणटा कित्याक म्हगे व्हडपण हांव कोणाच्या देरार हांवें केन्ना पांव धरना हेच आमकां तुमची व्हडवीक म्हणटा ती हीच कित्याक आमकां हेच बरें दिसता आनी हें तुजें उलोवप म्हाका इतलें बरें लागलें परत हें वांकणणेचें उलोवप आमचे आतां तियात्र बरें म्हणल्यार ह्या वटेन ते वटेन जाता हें तुजें सारकें आनी हांव तें सदांच आमी दोळ्यांनी पळयता आनी हांव तर न्यूज गोंयकाराचेर सारकें उबेच आसता कोण मेळत जाल्यार हांव कोणाकूच सोडिना जायते फावट कांतरां काडटाय आनी रोखडे मंत्र्यांचे फोन येताय मंत्र्यांचे फोन येयले म्हणटा दुसऱ्या दिसा कांतार बंद जाता हो कांतार चेंज करताय तसलें हांवें केन्ना करुना सगळ्यांक व्हडलो गोंयचो आमचो मंत्री तेजें नांव सांगपा नाका पूण म्हाका तेणें केन्ना फोन करुना जाय तेजे ड्रायव्हरांक रेका तेजें कांतार बंद कर हांवें केन्ना करुना आनी केन्ना करपा ना स्वता पासत हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो पालोर तुका स्वता पासतूच आमी झगडून आनी तेन्नाच आमकां मनीस म्हणटात कित्याक म्हजो बापूय जाणा ट्रिओ किंग्स तेणें बांदोडकाराक म्हणून सगळ्यांक काबार केलें तेंकां लागून सेन्सर लागलेलो तेंकां लागून एंटरटेनमेंट टॅक्स लागलो आनी बरो सदां बोब मारतालो ट्रिओ किंग्सांक लागून एंटरटेनमेंट टॅक्स लागलो ते भाशेन फाल्यां अशेंच जातलें पूण आमचे सिंगर आहाय ते हालताय आयज येवदान आयज तेवदान पयशांचो फोर्स आनी कांय ना तेच पळय जायते प्रयत्न केले न्यूज गोंयकार बोन उडोवपाक हांव सामकें उबें हांवें आयकोंक ना म्हाका मारपाच्यो धमक्यो दिल्यो जायते गेले हांव कोणाकूच भिवून आयज पासून न्यूज गोंयकार चालू आहा आनी म्हाका हांव खुशालकाय न्ही हेच चिंतून तुजो कोण पयस हो कोण हांव आयलो फुड्यान कित्याक म्हाका दिसलें तुजे लागीं उलोवन हांव जाणो तुजो पांय कसो चल्ला तसो तूं चलता म्हणून ही म्हज्या कानार खबर पडलेली आसली आनी ते पासून उमेदीन तुजी हांव ही मुलाखत घेता देव बरें करूं सदांच तुका कितें आदार जाय हांव तुजें सांगता स्वता पासत हें सदांच आमकां तेंच जाय आनी म्हाका एक सांगता तुका गोंयचो लोक एकटो आयज एकवटान बरें दिसना एकदम बरें आमची कोंकणी सांबाळताय आमची हेरिटेज परंपरा जसो फादर लुकास म्हणटालो जो फादर लुकास पण जायतो वावरता तियात्र करूंक आमची परंपरा सांबाळपाक एकदम बरें चड करून स्विडनचो लोक जो येता इतले पयसान आठ बसे घेवन पूण दूख भोगता स्विडन जेन्ना फेस्टिवल जाता
तेन्ना म्हाका दिसना हांगाचे कोण वयता ना वचना कोण येना हें खरें कित्याक जाता 12 तारखेर जालां हांवें पळयलें कोणूच येवना आयज स्विंडर्लँडान 8 न्ही 13 काय 15 बसी आयल्या एकदम बरी खबर एकदम बरी आनी इतले बरें जावन लोक चड बोल्ला तो स्विंडर्लँडाचो हे गोंयकार आयल्या कित्याक गोंयकारा मदें हें जावपाक तुका आतां बरें दिसोन एकदम बरें हो एकवट आसूंक जाय न्हू म्हणटा आमी गोंयकारा मरे एकवट ना बट पर्सनली कोण एकवट ना बट वेन वी कम टुगेदर आमी खरेंच बरोबर आतां एक सांग तुका फुडें आमचो गोंयकारांचो फुडार आनी गोंय कशें कितें फुडें जातलें गोंय काबार जातलें काबार गोंयकार तर कोण दिश्टी पडना वी आर डूम्ड गोवन्स आर डूम्ड आनी बारीक पयशे आमकां राजकारबारांचो कांय तेंक वना कसलोच गोंयकारांक ना स्किमी आहा त्यो बायलांक दितात आनी कितें आसा तें सगळें बायलांक तुमी जायतीं कांतारां म्हटलीं आसतलीं कांतारां म्हणून हांव शेकले शेकत काबार जालें पालकां दुसरें आनी एक तुका विचारता तुमचे स्टेज एक्टिंगाचे तुवें जासिंत वाजा बरोबर काम केलां हांवें पळयलें हे खातीर एक ओरवीक म्हणल्यार हांव जासिंत अंकलाचो निमणो तियात्रीस तेतून हांवें मेन रोल केलो तें मुगे ओडपूण लास्ट तियात्र तेज्या कडल्यान तें तियात्र बरोवन आनीक एक तुका विचारपाचें म्हणजे तूं एंथनीक आनी हो आमचो मेला तो सोजा बॉय जॉयन जालोले मदें मागीर तूं भायर सरलो कित्याक पर्सनल रिजन्स कित्याक हांव नॉन स्टॉप तेन्ना चड चलतालें आनी तियात्र उणें जालें तेन्ना हांवें त्रियो सोडलो आनी मागीर हांव परतो जॉयन जालो आमी कितें म्हटलें जेन्ना तूं मदें पावलो तेन्ना नेल्सन मदें पावलो म्हणून आनी आमकां सदांच आदलो उगडास येतालो पूण तेज्या उपरांत हांव परतो जॉयन जालो आमी दोन फावटी 2-3 परत केले हांव वॉज युअर रिलेशन म्हणजे तुजी व्हेरी गूड आम पर्सनल रिलेशन कांय ना तो दरेकून हें जालो हांवें आयकलो बरो मनीस म्हणून सोजा बॉय पालकार हांव दोग जाण तियात्रिसांक वयर दवरता पयलो सियाल वारीस अंकल एज पर्सन आनी दुसरो सोजा बॉय जो म्हजो वांगडी ताका पालकार हालींच्या तेंपार तसले मनीस नासले आनी हांवें म्हज्या जिवितांत पळोवंक ना प्रोफेशनली जायत जाण व्हडले बट एज पर्सन दोग जाण तियात्रीस चड उंच म्हज्या नदरेक सियाल वारीस अंकल आनी सोजा बॉय तर म्हज्या सांगाताक जायते वर्सां आहलो सियाल वारीस सदांच म्हजे नदरे मुखार आसा चड उंच चड जेंटलमॅन सारको सदांच आसा कित्याक ताणें जे जिवितांत तियात्र बरोवन कितले केल्या तितले आजून कोण राजा म्हणटा सो तुका संदी मेवलेली सियाल वारीस वांगडा हय हांवें सियाल वारीस अंकलाचे जायते तियात्रांनी रोल केले तुजें दुरीक म्हज्या बोटान जाव भाव जाव जाय 2-3 तियात्र केले हांव सगळ्यांनी तियात्रान नाचलो सोडून प्रिन्स जेकोबाचो तियात्र यार हांव सगळे डायरेक्टरां नाचलो चड पयसल्याचे न्हू तुवें कितले तियात्र केले तुज्या बरोबर हांवें 3 तियात्र बरयले आनी कितें तुजें प्लॅन हांगासर फ्युचर करपाचें हय हांवें हिंगा गूड बाय लंडन म्हणून तियात्र केलो 2006 तेन्ना लोक म्हणटा हांव वयता सोडून हांव होरें सोडून गेलो आनी परत येयलो आनी कोतलो हांव आजून वचपाचें येवपाचें सोड आमी पोटाक लागून वचोंकूच जायना न्हू आतां तुजो गोंयकारांक गोंय आसलेल्या गोंयकारांक कितें दिवप कित्याक हो निरोप गरजेचो निरोप म्हणल्यार कोंकणी सांबाळात आनी आमच्या भुरग्यांक कोंकणी शिकयात पयलीं सदांच आमची भुरगीं इंग्लीश शिकतलींच स्कॉलान घरा कडेन आवय बापायनी कोंकणी उलयत हांवूय म्हजे भुरगे आसा ते आतां पयशे तूं आमच्यांनी घरान ताका इंग्लिशीन वाडोवंक जातालें ना आमी हांवें ऑर्डरूच दिलेली वची घरान कोंकणी इस्कॉलान उलोवन इंग्लीश एकदम बरें म्हजे भुरगे भायर इंग्लीश उलयतात आपल्या उलोवंकूच जाय घरान कोंकणी बरें उतर भायर आमचें व्हरपण न्हू तें आमच्या आमची माय भास मराठी आमची माय आतां जायतो जालो भावूत गोंया मराठी करूंक कितें आनी आमची आयडेंटिटी ना आमच्या गोंयकारांची आयडेंटिटी म्हणटा ती एकूच म्हणटा ती कोंकणी भास आमकडे आनी कितें ना हे आतां म्हणजे मराठी करूंक भोंवता ते तेंचें कांय चलचें ना चलचें ना चलपाचें कितें चड जाता आमी सोडून गोंया म्हजो तें कोण स्वताच हांव तुजी कांतारां म्हाका इतली बरी लागता तुजी एक्टींग पासून हांवें पळयला सदांच नेल्सन बाब उबो जालो आमच्या पोटार जरी अंकल गेलो म्हाका वखतालो हांव मडगांव पयलो पुलिसेन आसलो तेन्ना तुजो डॅडी म्हाका वखतालो अंकल म्हणून उडकून धांवून येतालो ताचेशीन आनी तो सदांच म्हाजेशीन येतालो केन्ना म्हाका कोल्ड ड्रिंकाक व्हरतालो आनी कितें करतालो तरी एकदम बरें हांव तुजो उपकारी तुवें उगडास केलो पयलो म्हजो डॅडीन स्लायडींग टर्निंग स्टेज केली डॉलर तियात्रान आनी रिवॉल्विंग स्टेज केलेली मोजेंच रोगत तियात्र एकदम बरें जायते लोकांक खबर ना जायते लोक सांगता आनी कोणें हाडले आनी कोणें हाडले ना पयलीं ताणें गेलेलें तें आनी एक व्हरपण म्हणल्यार म्हाज्या डॅडीच्या व्हडल्यान जायत जाणांनी हाडले पूण ते भाड्याच्यो दुसऱ्यांनी केल्यो म्हजो डॅडी वेल्डर आसलो फॅब्रिकेटर पर्सनली म्हाज्या भुरग्यां बरोबर हांवें पळयलो आमच्या ग्रावंडार तो करून तेणें ते आख्खी थिंगा हांवें तेच पासत हांव वाकंड तेका तो त्या पासत पयलें ताणें दाखयलें स्टेजीचेर म्हणून हांव इल्लोसो भुरगो आहलो आनी हांव ताचेशीन केन्ना तो म्हजे फुड्यान आयल्या उपरांत मडगांव हांव उलयता आसतना उगडास करी ताका आनी हे उगडास आमच्या आदल्या हांव केन्नाच विसरोंक ना आनी
हांव खरें म्हणचें जाल्यार तुजो पाय जावं अंकल जासिंतवास जावं अंकल सियालवास मेला तेन्ना दुकानी रोडलो एकदम बरे मनीस बरे बरे तियात्रीसान बरे मनीस तुका चड देव बरें करूं तुका देव बरें करूं चड खोशी व्यवहार चालू दवर सदांच म्हजो आनी हांव सदांच तुजे सांगाताक आसा तुजी ईमेल तुजो नंबर आतां वेचादी घेतो देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच Okay, as we see now here, the crowd, the whole ground is crowded. It's full, and there's no space. And as you can see, the Louisa's kitchen is drawing the like anything. And we have delicious like sarpatel, shakuti, pulao, and various other things like Russian bangde. And what else? We have cherusa. All these things are going on like anything here. As you can see how the people are getting crowded. And likewise in other stalls also we have the same situation here as we have here. Thank you. You're on fire, you want desire, baby. Body people all around and feeling hot, hot, hot. 1, 2, Hi Ravi, welcome to News Goan. Welcome. Wonderful seeing you again once here in 2014. Thank you. Continuously 3 years I've been seeing you, and now I am feel so happy. And seeing the crowd around, my heart is filled with joy. Seeing so many Goans come together. Now you tell me in your own words what you have to say about today. See, for us, the Goans have always supported us over the years. The number of Goans have increased exponentially in this country, and so has the crowd in the festival. And this Goan tour in the last few years has been a part of that celebration. For us, we are here to celebrate Goan talent, Goan culture all throughout the world. We have people from Dubai. We've got some of the best DJs in the world, some of the top bands from Goa. What can you ask for better? We also support some of the very good talents in Goa, and it is our pride to ensure that we have very good talents over here. For us, in the festival, there are a lot of things that we can improve. We're always getting better. The stage has got bigger. We take suggestions on board from the past. We just want to get bigger and better, and today is a proof of it. I'm not going to dwell on numbers because my counter stopped counting. No, but what is the approximate, do you think? Last year it was around about 15,000, but it has to be more this time. If you say so, it's more, then so be it. There's no place to stand.
I wish next year we have the Wembley Arena to celebrate Goan Day, but God alone knows how it all pans out, and with your blessings and support of the Goan community, we'll take it step by step to another level. Yes, we are always there ready to support you all, and I'm happy that this event has gone so wonderful every year, by each year, but this year we have seen a tremendous change, and it is beautiful. Arrangement is so fantastic. I don't know, I should congratulate you. You are the boss, and you have done a wonderful job. Always a pleasure. Actually, this year we have some of the best marquees. We have put in a lot of safety procedures in place. We've got health services, put in a lot of toilets for the services of the community. Cleaners, the grounds are absolutely clean. And thanks to the community also for supporting us, because without you all, there's no go a day. I agree with you. शिवनेला मग म्हाका 15 बसी आयल्यात. हांव जाणा. तर तूं आतां चिंतून पळय, गेल्या वर्सा 8च आयलेलो, ह्या वर्सा 15 डबल जाल्यो. आनी येत्या वर्साक 20 आसूं दी. तेच म्हणटा, तेच जावंक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार तो एक म्हाका बट वन थिंग I felt that is the stalls are less this time. No, because stalls are not. Actually, what has happened is there are certain rules and regulations put into place. There are a lot of stringent procedures put in place, and because of that, the criteria for a stall application has become very strict, and because of that, we have to vet every single stall to ensure that they comply to the rules and regulations of the council. It is a good procedure because it ensures that people abide to the food and hygiene regulations of the country, which is good for the community as well, because we don't want a festival where substandard food is being served. It ensures that we serve good quality. So yes, the quantity has increased, but I can tell you the quality has increased. Yeah. So we have gone for quality rather than quantity this year, and only those applications, we close the applications in the end of May. So remember that next year, if anybody wants to apply for any food stalls or anything of that sort, the last day of May is the closing date. I would like to welcome every single Goan entrepreneur who would like to participate at the festival. Those are widely open, provided you conform to the rules and regulations of the land. Okay? And then nobody is saying we want to encourage entrepreneurs, provided they follow the rules and regulations. Yeah, I agree with you. Everybody has to follow rules and regulations. Did you have any problem today? Absolutely fantastic weather. Absolutely no problem. If you can zoom into the crowd behind me, I don't know how many people are there, but I can't see the ground. No, ground is important. There's a ubora swatna. Imshak muni swatna na auto horn valor tumko dita. Ori bhi mujhe tumko kita ye pari tumhe organize केले आणि ये तुमचे function हे आमचे म्हणतो. Okay, Ravi Baba, I think you told us quite a lot. I'm very happy about it. And what are your plans in the future now? See, the plans for the future is definitely someday we want to have a carnival, kind of a Goan carnival kind of theme. The crowd is really supportive for us. We've got the confidence in the crowd as ever before. Yes, we can only improve from here on. And with your blessings and support like we ever have before. Nis Goinkar is always with you all. I am always. Does something for the good of the Goans, like, arranging all these things. It's not a joke. We are with you, getting all the Goans together. We are very happy. I'm glad you are supportive of this. There may be some critics. I know all the people will not do the thing. Like it happens to me on Nis Goinkar. I'm not supported by all. We are definitely open to constructive criticism. Yeah. Because of constructive criticism, we can only get better. Yes, that is We want to see the festival in the eyes of the public and see where we can improve on. Exactly. And I hope God blesses you all in what you are doing, and may you long term be the president of this association. With your blessings and prayers, I will always be there for the Goan. And we will be here next year as well to cover your book. And we will be here once again to welcome you. Yeah, thank you take very care. much. You too, and thank you very much for success. गोंयकारांक तुका कितें निरोप आहा न्ही गोंय आसल्यार कित्याक ही सिटी गोंया पावतली हो क्लिपां आनी गोंय आख्या गोंयांत दाखयतले आमी. सगळे आमगे गोंयकारां UK सावन लंडन आमचो मोग आसून दी
आनी गोंयकारांचो एकवट बरोबर आसूंक जाय. That was Mr. Ravi was the president of the Goan Association who organized all this function where we cannot see ants are crawling, looks like ants are crawling, and I'm so happy that he spoke to us and the encouragement we have. I will support him fully in whatever he is doing. I'm very happy. Everybody is very happy and all are going to go home very happily. Absolutely. Yeah. Fantastic. Enjoy the rest of the evening. Thank you and very have much. a safe journey back home. Yeah. Thank you very take care. much. Yeah. Bye. Go Italy, huh? This will go. Down to heaven for too long, for too long, 'cause you make me feel like I'm locked out of heaven for too long. खबर सांगता गोरी हिंदू भावा हांव जातीन तुमी अजाप जातेली आनी चितूंक पोट्टेली होम टेम्पोन मोज्या बेतीन खंयचो तो गरम जावं पयलो म्हणटा सायबा पावसाता कोर्साच काडून हातीन आपल्यार कोरी सो काडटा सगळे जाणा हांव इश्टा बरी चिंतना येवून मोतीन तुमी चितूंक पडटले थोडे अशें म्हणटले कितें सांगता वो तारी म्हाका मेवता तेन्ना वेळ काबार करून तियात्र खेळ करीत वयता मोरी